सेशन कोर्टा कडेन हांगा म्हापसा ताणें पयलीं बिचोले घाले, बिचोले ताजें रिजेक्ट जालें म्हणटना आतां म्हापसा बेल एप्लिकेशन जाला. म्हापसा बेल एप्लिकेशन केस दुसऱ्या जजा मुखार आशिल्लें आनी थंय आमच्या इंटरव्यूनी अलाव जालें इनोव्हेशन दिलें म्हणून. आज आशिल्ले ते आर्ग्युमेंटाक किंवा सेक आशिल्ले आनी ताजेर रिप्लाय आशिल्ले. ऑल आउट कोर्टान मॅटर ऑपोजीट सायडीतले कोण येवना थंय, पण थंय कोर्टान पळयत जाल्यार से थंय आय वचून आशिल्लो. सो ताका लागून आयवोक लागून आतां मॅटर परवां दवरल्या 5 तारखेक सांजची. 5 तारखेक सांजची से आसतलो, मागीर आमचे रिटर्न आर्ग्युमेंट आसतलें आनी आमचो जाता तितलो जोर आसतलो की ह्या जे श्रेया धारगण कोण आसा पळय ताका बेल म्हणटा ती जावची न्ही. आनी ते जर बेल जर जायत जाल्यार सगळ्यांक हानिकारक आसा, सोसायटीक हानिकारक आसा. सो आमी मातशें आमच्या दृश्टिकोनाच्यान जाता तितले प्रयास करता देवीच्या आशिर्वादान की बेल म्हणटा ताका जावची न्ही म्हणून. जाता तितलो ज्युडिशियल रिमांड वाडोवचो. कित्याक तुमी पळयलां आसतलें की फाटले फावट ताका केप्यां कोर्टान बेल रिलीज केल्लें बेलीचेर. आतां कंडिशन घातली की असले ताणें परत रिपीट करचें न्ही, पण ताणें जेन्ना ताका हातून व्हरतालो हॉस्पिटलान व्हरताले आजिलो हॉस्पिटलान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापसा, तुमी पळयलां आसतलें ताच्या तोंडाचें उतरां आयलें की बाबा ह्या धोरणांक जर आपूण जर कितें चुकलां आपूण होमकुंडांच्यान भितरच्यान वतले म्हणून 20 मिनटां थंय रावतले म्हणून. पण हे परत आमच्या भावनांचेर परत आघात करता हें, कित्याक ताका कोर्टान वयल्यान ताकीद दिल्या की बाबा तूं अशें रिपीट करनाका म्हणून. पण परत अशें करत रावलें जाल्यार कोर्टाक सुद्दां फाल्यां निर्णय विचार करचो पडटलो की ह्या बायलेक भायर सोडलेली बरी काय भितून ज्युडिशियल कस्टडीन दवरलेली बरी. ती ऑलरेडी बिचोलच्या कोर्टान निर्णय घेतलो तो हांव योग्य घेतलो आसा, ताका बेल रिजेक्ट केल्ली. आनी कित्याक ते भायर लोकांची जी मानसिकता आसा की धोंड जी आमची आसा ऑल ओव्हर गोवा आनी ऑल ओव्हर वर्ल्ड आसा कळ्ळें. ताका लागून लोकांची मानसिकता अशी आहा की ते जेन्ना खंय पुलीस स्टेशनार खंय भायर मेळटले जाल्यार ताजेर कितें जावं शकता हें आमी सांगूंक शकना. पण ताची मानसिकता जी थोडी तरी शांत जावपाक जाय. त्या दृश्टिकोनान ते भितून जितलें आसतलें तितलें हांव म्हजे कडल्यान तरी म्हाका दिसता आदवोगाद म्हणून की लॉ एंड सद्या तुमी पळयता की सद्या हें चालू आसा कोड ऑफ कंडक्ट, फाल्यां इलेक्शन कावंटींग आसा. सो ह्या मदीं जर समज अश्यो गजाली जर घडत जाल्यार सगळ्या लोकांकूय त्रास जावंक शकता. सो ताका लागून हे ज्यो गजाली घडटा पळय त्यो बऱ्याक लागून घडटा आनी ताका बेल दिवची न्ही. आमी जाता तितली आमची तयारी दवरतली. धर्म म्हणजे एक अपुची कोडी, तिका बरे तरेन सांबाळून दवरूंक जाय. कितें खंयच्या धर्मा बद्दल जर उलयत जाल्यार तेजे पयल्यान पयलीं मनशाक ज्ञान जाय. ज्ञान जावन ताका एक ठरावीक रेशे पर्यंत उलोवंक शकता, ताका कमेंट्स मारपाची गरज ना. कारण हे गंभीर विशय आसा आनी गंभीर विशय आमी पयलीं एक 10-15 वर्सां पयलीं अशें गोंयान अशें कलह जायनासलो. पूण आतां बेस्ट एक निमीत करून धचा मा करतात आनी झगडी करतात. दॅट इज नॉट गूड फॉर सोसायटी. सोशल हार्मनी दवरप हें आमचें प्रायमरी कर्तव्य, फंडामेंटल कर्तव्य आसा आमचें. आनी त्या दिशेन समज एक मिसअंडरस्टँडींग कितें जाल्यार बरे तरेन सॉल्व करूंक जाय आनी शांतता दवरूंक जाय. कारण गोवंतक गोवा हा शांतते खातीर प्रसिद्ध आसा. ही शांतता बरे भशेन रावची आनी कोर्टाचो निर्णय निश्चितपणान आमच्या वाटेन आसतलो. श्री देवी लयराची कृपा आमच्या फाटसून आसा. तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट आहा. देव बरें करूं. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.